तुझ्या कडवळांतून वावलेल्या थेंब्यान वांचलो तुझ्या कडवळांतून वावलेल्या थेंब्यान म्हजो जीव वांचलो तूं मात एक सुरो तानेवन तानेवन तूं मात एक सुरो तानेवन तानेवन मोगान तो पूंक सोडलो भालो ओ म्हजो जीव वांचलो कुटांतली अब्राहामाची शेळी पळे जिलकुटांतली अब्राहामाची शेळी म्हाका सोडूंच्याक तयार केल्ली एकल्या की सोडून दिनासलो गोळी पापी अज्ञा खातीर जालो बली तुझ्या कडवळांतून वावलेल्या थेंब्यान म्हजो जीव वांचलो तुझ्या कडवळांतून वावलेल्या थेंब्यान म्हजो जीव वांचलो रास पडले देवसार तुझ्या आंगार रास पडले देवसार तुझ्या आंगार विसरोन गेल्ले ते तूं म्हूण रचणार तातूं एकलो हांव अतमोलाचार रक्ता थेंब्यान केलोय साल्वार तुझ्या कडवळांतून वावलेल्या थेंब्यान म्हजो जीव वांचलो तुझ्या कडवळांतून वावलेल्या थेंब्यान म्हजो जीव वांचलो तूं मात एक सुरो तानेवन तानेवन तूं मात एक सुरो तानेवन तानेवन मोगान तो पूंक सोडलो भालो ओ म्हजो जीव वांचलो आ
तुझ्या जीविताचे गुन्ह्यांव पुसून काढ ये सर्वे स्पर्धेवा मुझ्या पातकांचे वजन हाडू कर ये काकुळदार देवा तुझ्या पवित कुरपेशी वरान दून नितळ कर म्हाका जावं जिणी म्हजी मोगामय पासाची मानतात तसली तुका मुझ्या जीविताचे गुन्ह्यांव पुसून काढ ये सर्वे स्पर्धेवा मुझ्या पातकांचे वजन हाडू कर ये काकुळदार देवा मोगान रसलोय सांगात दिवून पोसलोय म्हाका मोगान रसलोय सांगात दिवून पोसलोय तुजो सांगात सोडलो आनी तुजे तोंड पळोवन धांवलो तुजो सांगात सोडलो आनी तुजे तोंड पळोवन धांवलो संवसाराक लबलो आनी तुकाच हांव विसरलो म्हज्या पेल्याकय हांव दारून जालो म्हज्या जिविताचे गुन्ह्यांव पुसून काढ ये सर्वे स्पर्धेवा मुझ्या पातकांचे वजन हाडू कर ये काकुळदार देवा काकुळती सोदे आत्म्या खरो विशे तूं काकुळती सोदे आत्म्या खरो विशे तुजेर विश्वास ठेवता तो अनकार विसरतलो तुजेर विश्वास ठेवता तो विसरतलो उजवाडान चलतलो आनी तुजो मोग करतलो नितळ काळजां मनान तुका साक्ष दितलो म्हज्या जिविताचे गुन्ह्यांव पुसून काढ ये सर्वे स्पर्धेवा मुझ्या पातकांचे वजन हाडू कर ये काकुळदार देवा
आज कुर्साचो दीस. जेजूचे कश्ट मरण भक्तीन उगडास काडचो दीस. कुर्साचेर नियळतना दूख भोगता तरी आमचे सोडवणे पासत ताचेर उमकळतल्ल्या सोडवणदाराक पळयतना आमकां निजायकी ददोसकाय भोगता. कुरीस आमचे जिणयेचो केंत, कित्याक जेजून ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा मुखान आमची सोडवण केल्या आनी आमकां नवे जिवीत फावो केला. देखून आज आमी कुर्साक नमस्कार आनी आराधन करता. कुर्सा विने आमचे जिवीत अर्थरायत. कुर्सा तावन आमचे जिणेक लिसांव शिकता आनी ते जियोंक कृपा मागून हे देवस्तुतेन उर्बेन भाग घेता. आयची देवस्तुती गंभीराय आनी सदेपण दाखयता. आज दाबाजो ना, संभ्रम ना वा पेस्ताचे वातावरण ना. आज आल्तर रिती शृंगार ना, घंटी वाजनांत आवाज ना. आयचो दीस प्राचिताचो दीस कसो आमी पडला. सगळे शांत आनी आयचे मौन वातावरणच आयच्या दिसाचे महत्व सांगता. आयचे देवस्तुतीचो बायलो जिनूस आमच्या काळजा मनाक जेजूच्या कुर्सा मरणाचो गूट समजूंक आदार जावं. आयचे देवस्तुतेन 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचो नामन आनी चवथो पवित्र प्रसादाची रीत. पातकी मनशाचे किरकोळपण ओपून घेवन तशेंच आपल्या पोतीच्या मरणांतय पवित्र सभेक ताच्या पोतीनीक भोगची दूख आनी खंत व्यक्त करून आतां याजक मौनपणी पुरुषां वर येतले. रित्या आल्तारी मुखार धरणीर सरपडतले आनी मागणे करतले. तांचे बराबर आमी उबे रावून मौनपणी मागया आनी ह्या देवस्तुतेन भक्तीपणी पात्र घेवया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कनवळायन संवसारान धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पातकाचो गोड सांपळून दवरलो. तुजे कनवळायचो उगडास धरून
आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदां काळ राख आनी सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सर्वांनी बसचे. आता आईच्या देवस्तुतेचो पयलो भाग, देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. अंतून दोनी वर्णिता. क्रिस्तान आमचे खातीर सोंसिल्ले कश्ट पळयतना ह्या सेवकांचे जिवीत आमी क्रिस्ताकच सरी करयेत. देखून हे वचप आमी चीत दिवन आयकुया आनी सांगातच कुर्सार क्रिस्ताचे आटेविटे नियाळया. इसैया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप पुसून येतलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत? सुरेस्परसो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो. सुके करडे भुंयतल्या पाळां सारको आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमच्या काळजाताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमचे दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. ताचे पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळया भशेन शिपडून गेल्ल्या. हर एकल्याक आपापली वाट धरल्ली. पूण आमा सोमेस तांच्या अपराधांचो भार सुरेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेळये परी, लोवूंत आसलेल्या मुखार ओगोस्त रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्मान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गोत कोणाक पडून गेली? जियेंतल्यांच्या जेसांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फडकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशां मदें ताका एक फोंड दिलो. ग्रेस्त सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदांनी ताका चिरडून सुरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सुरेस्पराची कुशीळ सुफळ जातली
हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो, आपले जन्मये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवोन म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवोन करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून ओरत्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताचे आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पथकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींसलेचे घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळ धर. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपरांतांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका खेळटा. म्हज्या वळखीच्या म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दखतली पर्यंत कुस्मान चलता. मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुडकर मडके परी म्हाका कोणशाक उडयला. बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझ्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. आपणे सोंसलेल्या कष्टा आणि आपणे भेटयल्या आपल्याच जिवाच्या बलिदाना वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो श्रेष्ठ याजक आणि आमच्या बचावेचे खराण जाला. देखून आमच्या गरजा आनी धैर्यान आमी ताचे लागीं वसयत. कित्याक तो आमचे कश्ट समजता म्हणटा एब्रेवांक बरयलें पत्र. हे आतां आमी आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सरू संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर
गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मोरणांतलो वाटोवंक सक्तेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतार पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें एक अनाउन्समेंट करूंक तुमची परवानगी मागता. तुमी इतल्या वोट संख्यान हांगासर आसात आमकां व्हरतो संतोश आनी त्या खातीर आमी जायती सरबराई सवलताय तुमकां मांडून दवरल्या. दय करून हांगासर फाटल्यान कदेलां आसात. जे कोण उबी रावल्यान फाटल्यान वाहनाच्या इड्यांत आसात दय करून हांगासर या आनी भक्तीपणी ह्या सेरेमनींत भाग घेया. सकड उबी रावल्यान देखून तुमकां आतां तुमची कदेलां घेवंक सुलाभ जातात. प्लीज. सर्वेस पॉल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय आसो. जुवांव प्रमाणे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाची चरित्र्या इतलें सांगून जातच जेजू आपल्या शिसा सोवे भायर सरलो आनी केद्रोन व्हाळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एक मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस तोवळ तोवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान ताका गथान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेर सोवे थंयसर आयलो. आपणाक कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हूण विचारी लागलो. नाझरेताच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांवच तो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गतान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे संगतच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले नाझरेताच्या जेजूक. जेजून जाप दिली. हांवच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वसोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांव होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेदून आपणा लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तोवळ जेजून
पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय गी. तोवळ सैनिकांनी, सैनाधिपतीन आनी सुदेवांनी धाडलेल्या राखवल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासा सरशी वेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कायफासाचो मांव. सगळे परजे पासून एकल्या मनशान मोरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचना दिल्ली कायफासानच. सिमोन पेद्रू आनी एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवट्या सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनी एकलो शीस भायर आयलो आनी दार राखवलनी लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तो वळो दार राखवलन पेद्रूक म्हणाली, तूंय ताच्या शिसां मदलो एकलो न्हय. पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिंव खातालें देखून साकर आनी नौकर इंगळ्याचें आकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घेताले. पेद्रूय तांचे सांगता उबो रावन दग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशयंत आनी ताचे शिकोवणे विशयंत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सक्तांनी आयकसरशें हांव उक्त्यान उलयलां. सोबेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसल्यांच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसर उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापड मारून म्हळें, श्रेश्ठ याजकांक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकोन उलयलो जाल्यार चूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेश्ठ याजका कायफासा सरशी धाडलो. हेणे पेद्रू आनिकी थंयच रावन दग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिसां मदलो एकलो न्हय. ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेल्या सोयरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगाता मोळ्यांत हांवें पळयलेलो न्हय. पेद्रून परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान सात घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांतावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तोवळ फांतें जाल्लें. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरान ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुज्या आदीन कर्तेव ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजेस्त की तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयंत तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन केला. तर कितें केलाय तुवें?
जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें, म्हजे पाटलावदार झुजदे आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय. विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या बसत हांव जल्मलो, ह्या बसत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन सुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय, तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना तांणी बोब मारली, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बारबास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जेरबदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्यांचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जंबळी रंगाचो एक दोगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताची सरशीन येवन नमान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते तापडा मारताले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमच्या मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्यांचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्रचो दोगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका, खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनिकी चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय? म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे. तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा, तुका खुरसावंक की म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेनाय गी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनिकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतालो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलात जेजूक भायर हाडून लितोत्रोस म्हणजे शिळा दांपणी वा हेब्रेव भाशेन गाब्बाता म्हणटाले ते सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क पुर्बेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काडा ताका, काडा ताका, खुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें खुरसावचें गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू खुर्सार मारच्याक तांचे तबेन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो खुरीस भोवून कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय
ताणी जेजूक खुर्सार केळायलो. ताचे सोवे हेर दोगांक, हे उशीन एकल्याक ते उशीन एकल्याक, आनी जेजूक मोदगात घालून खुर्सायले. पिलातान एक तकले नांव बरोवन खुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें: जेजू नजरेन, जुदेवांचो राय. जेजूक खुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक खुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काण गेली आनी ताचे 4 वांटे करून एक एकल्याक एक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकला म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलो देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडटी घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें ताणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक ताणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताची आवयची भयण, क्लेयोफसाची पोतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेक उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाची बोडी एक लावन ताच्या वोंटांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतच म्हळें संपदलें आनी तकले बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबतच्या दिसा कुडी खुर्सार उरोना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सोवें खुर्सार जोडुल्ल्याचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीं आयले तेन्ना तो पयलोच मर्ण पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या.
तुमी सतमनशाक ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नांत म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमातेच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक शिस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण शिस म्हूण भायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दितच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदीं रातीचो मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबोळ आनी लोळी सर्ग भरसून केल्ली 3 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कुरसायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तातूंत येदोळ कोणाकी दवरूंक नातलेलो नवोत्सो एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तातूंत दवरलो. दये करून बसा. एक घडी मौनपणी जे कितें सोमयाचो पाशव आमी वाचलो तो आमच्या मती पडद्यार हाडया. आमच्या पथकां बसोतू खुर्सायिल्ल्या जेजू थंय मोगाळ भाव भयणीनो, भोव भाग्यवान दीस वो. ह्या खातीर आमी इंग्लिशांत गूड फ्रायडे म्हणटा. बरो शुक्रार, बऱ्यांतलो बरो दीस. जें कितें बरें तें नियाळूंक ताचे तावणू थोडी लिसांवां घेवंक हो नियाळ. ट्रेनार वेतालो. एक कुटुंब भितर सरलें. आवय बापूय आनी एक 12 या 13 वर्सांचें भुरगें.
थोड्या वेळान तें भुरगें इरिटेट जावंक सुरू जालें, रिएक्ट करूंक सुरू जालें, आवयक थापडां मारूंक सुरू केलें, साबोवंक सुरू केलें. ल्हान बाळशें न्ही, 12-13 वर्सांचें. आनी तेन्ना कंडे जावन हें मतीन तिल्लें अस्कत आसा म्हणून समजूंक साध्य. उदक विचारलें, उदक पियेलें, एक गोट आवयच्या मुस्कारागत तुकलें. बोबो घालतलें, किंक्रेटो मारतलें, आवयक थापडां मारतलें. बापूय कितें करचें म्हूण कळनासतना एक पटीन तिशीन येता, एक पटी इश्ण येता, एक पटी वचून ट्रेनाच्या कंपार्टमेंटाच्या दारा लागीं रावून निस्तेज जावन भायर पळयता. आवय सोंसणिकायेन ह्या भुरग्याक धरून बसल्या. तिच्या मतीन कितें घुमतलें गाय. कसल्या सुखा खातीर हें जिवीत. कंपार्टमेंटांत आसलो इतलो लोक तिका पळोवन आसलो. तिच्या मतीन भोवशा हें भुरगें आतां हेरांकी उपाद्र करता कोण ना, हेरांकी सुशेगान वचोंक सोडना कोण ना म्हणलें तसलो एक आकांत आसलो. हें भुरगें मुखार कितें जाय ताका, म्हज्या उपरांत ह्या भुरग्याक कोण पळयतलीं आसात तसलो एक हुस्को तिच्या काळजांत आसलो. आनी एका रितीन तीं थापडां ते मार आनी ती एका रितीची काळजाची जडाय ती सोंसून आसली. भावन आनी भयणीनो, मोग लेक दवरिना, मोग बिलकुल लेक दवरिना, मोग लेक करिना, कॅल्क्युलेट करिना. मोग आपणाकच खाली करता, संपूर्ण जावन खाली करता, कितेंच फाटीं दवरिनासतना खाली करता. आज आमी नियाळ करचें तें जावन आसा. देवाचो अपरिमीत वर्णूंक असाध्य जाल्लो मोग, वर्णूंक असाध्य जाल्लो मोग आज आमी नियाळचो. आनी ह्या खातीर दोन संगती मात्र तुमचे सांगता नियाळ करूंक हांव आशेता. पयल्यान जेजूचें तें मागणें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करता तें नेनांत. निजा कितें नेना आसलें गी, निजा की नेना आसलें गी, कितें करतात म्हूण तांकां कळीत नासलें गी. हाचें पयलें वाचप जर आमी सारकें आयकलें तर जाल्यार इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 4 गितां आसात. सर्वेस्पराच्या सेवकाचीं गितां म्हणून ताका नांव. ती इतली समर्पक रितीन जेजू विशांत उलयतात. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ जेजू जल्मोवच्या की उण्यार 700 वर्सां 700 वर्सां पयलें बरयल्लो. आनी ती गितां वाचतना दर दर म्हणून जेजू विशांत आमकां कळटा. आनी तांतलें निमाणें गीत आज पयलें वचप जावन वाचलें जावन आसा. पूण ह्या पवित्र पुस्तकाचेर समजून आशिल्ले ते शास्त्री, श्रेश्ठ याजक, फारिजेव आनी हेर जुदेव कितेंच समजलें नात. कित्याक हो एक मिस्तेर जावनूच उरलो म्हूण येत न्ही, मात्र तांकां जेजूच्या मरणा तेन्ना ताच्या शिसांकी हो मिस्तेर जावन उरलो. हो थोडो तेंप न्ही, जायतो तेंप तसो उरलो म्हूण येत. ह्या मावसाच्या वाटेर आसल्या त्या शिसांक जेन्ना जेजू समजयता पवित्र पुस्तक उगडन तेन्ना तांचें काळीज समजूंक शकता आनी हो मिस्तेर वळखूंक शकता. हे सुरविल्या इगर्ज मध्ये जायते कश्ट जाले. देवाच्या क्रिस्ताक, त्या माकलेल्याक, ताच्या पुताक असलें मरण, असलें घोर मरण कित्याक तें सवाल. पूण जर आमी पवित्र पुस्तक बारीकसाणेन पळयता, प्रत्येक जावन आयचें पयलें वचप इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 52 अध्याय, कीर्तन 22व्या किर्तनांत आनीक सोबीत रितीन
त्या कश्टातल्या इस्रायलाची बॉब देवाचे हजरपण बगूंक मेळनासतना निराश जाल्ल्या इस्रायल परजेची बॉब देवा थंय देवा तूं कित्याक मौन रावला ही बॉब जेजू परत कुर्सारतावन बॉब मारता कित्याक म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय ही बॉब 22व्या किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळचीच आसली भाऊ न्ही भयणीनो धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा जें कितें त्या कुर्सार घडलें जें कितें ताच्या उपरांत जिवंतपण जेजूचें घडलें तें विवरून पेद्रू लोकांक शिकयतना म्हणटा तुमी जिविताच्या रचणाराक घडणाराक तुमी कुर्सार मारलो मुंद व्हरून तो म्हणटा पूण हें केलें तुमी सारकी समजून नासतना कळीत नासतना तुमी हें केलें तुमच्या नेनारपणान तुमी हें केलें आनी ह्या खातीर देव तुमकां बक्षिता हर एकल्याक बक्षिता म्हणालो तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत सांत पावल म्हणटा आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अकमान केल्लो पावलू कन्वर्तर जावच्या पयलें इगर्ज मध्ये ताणें कश्ट येयल्लें क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक कश्ट येयलें दमास्काच्या वाटेर क्रिस्तूस ताका दिश्टी पडोन म्हणलो साऊल साऊल कित्याक म्हाका दग दिताय न्हय कित्याक म्हज्या फाटलावदारांक दग दिताय कित्याक म्हाका दग दिताय आनी हें उल्लेख करून पावल म्हणटा आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अकमान केल्लो भावार्थ विनय आसून नेनारपणांत हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे थंय काकूळट दाखयली नेनारपण पावलूक फामाद शिकोवपी शिकोवणदार गमालियेला लागीं तो पवित्र पुस्तक शिकल्लो नियमशास्त्र कितें प्रवाद आसात खंडीत जावन पावलू जाणा आसलो पूण थंय ताका समजूंक ना समजोवचें एक मोतींत समजोवचें आनी एक काळजांत देखून भावन आनी भयणीनो जें कितें देवाची गूढ मांडावळ आसली ती मांडावळ मनीस समजूंक शकना आनी ह्या खातीर आज आमी जर तांकां फातरायता श्रेष्ठ याजाक आनी तशेंच ताका जेजूक कुर्सार मारिल्ल्या त्या शिपायांक या आनी कोणाक आमी फातरायता तर जाल्यार आमींत पिशे कित्याक देवाची मांडावळ इतली वर्ती पयलेंच तो सांगून दिता तर जाल्यार त्या घडये मनशाचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले आनी आमचेय जायते फावटी अशें बांदलेले बरी जातात बापा तांकां बक्षी कित्याक कितें ते करतात ते नेनांत अरिस्टॉटल म्हणलो तत्वशास्त्री म्हणालो नो वन डज इवल नोइंगली कळीत आसून कोणूच वायट करिना जें करतना तें बरें म्हूण चिंतूनच करता आनी आमी जायते फावटी असल्या वायटाक सांपडटा आमी बरें करता म्हणलें एका स्वप्नांत पूण बरो जावन आसा तो एकलो मात्र तो आमकां समजता आमचें हें अधुरेपण हें कुड्डेपण हें भेरेपण तो समजता नवें जिवीत दिता बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात तें नेनांत बापाचेर ह्या देवाचेर इतलें मनशान थापलां इतलो अन्याय ताचेर थापला इतलें वायट ताचेर थापलां इतलें ना समजून बापाचेर थापल्या बापाचें खरें मुखामळ लिपोवन गेलां थोडे दिसा आदीं कावन्सिलिंगाक म्हणून एक 19-20 वर्सांची चली आयिल्ली आनी ती म्हणाली फादर दावे मुसारी म्हाका मागण्याक वचोंक रेतिरेक वचोंक इगर्जेक वचोंक म्हळ्यार भारी उर्बा आसली पूण आतां म्हाका इगर्जेक वेचें म्हणटना ह्या जागांक ह्या सिस्टरांक भेटचें म्हणटना म्हाका बेंदिसता देवा विशयान म्हाका चिंतचें म्हणटना देवा विशयांत वांजेल वाचचो या देवा विशयान चिंतचें म्हणटना म्हाका दडदडे येतात अरे कितें जालें गी म्हण विचारतना ती म्हणाली दावेंत एका रेतिरेक गेल्ली आनी थंय त्या रेतिरे उपरांत त्या याजकाक मेळोवंक म्हणून म्हज्या आवयन म्हाका आपोवन व्हेल्लें आनी त्या याजकान म्हाका पळोवन कातोलीक याजकान म्हाका पळोवन म्हळें देवान तुका विंचला
देवान तुका विंचला आनी तुवें माद्र जाय आनी ती म्हणाली म्हाका माद्र जावचें मोड नासलें हांवें मोड ना म्हूण सांगलें पाद्र्याक आनी तितले आतां तो म्हणालो जोना प्रवादीची काणी तूं जाणाय जशें तो देवातान पयस धांवलो ताका धरून उदकांत उडयलो आनी माश्यान ताका गिळ्ळ निनेवेक व्हरून ओंकलो तशें तुजी गत जातली जर देवाचे कुशीक तूं पाळी नाय आनी त्या घडयेंत हांव न्हू म्हाका याजक सिस्टरां आनी देव म्हळ्यार बेंसूर जालां बादा खंयच्या देवा विशयांत हो याजक उलयतलो खुर्सार आपणाक खाली केल्ल्या देवा विशयांत या आनी खंयच्या आमच्या मोतीन रचलेल्या देवा विशयांत भाव आनी भयणी जर खुर्सार उगडापें जाल्यार त्या देवाच्या मुखामळ आमी नियाळना आनी तें समजून घेना जायत्यो सुखी करूंक न्हय मात्र आमी देवातान पयस वचूंक हेरांक पयस वचूंक आमी कारण जावचे संदर्भ बापा तांकां मोक्षी ते कितें करतात ते कितें उलयतात कितें कितें शिकयतात ते नेनात आमी जायते फावटी आमी समजता म्हूण चिंता पूण ना आज आमी प्रत्येक जावन देवान उगडाप करचो ह्या खुर्सार उगडाप करचो मिस्तेर तकले बगावन नियाळूंक फावो तो संतोशान आमच्या काळजान स्विकार करूंक फावो तो मिस्तेर जियेवंक आदार मागूंक फावो दुसऱ्यान खुर्सार जेजून उसारलें निमाणें एक उतर म्हाका ताण लागल्या म्हाका ताण लागल्या मार्काच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळटा कुर्सांवचे पयलें गोलगोता दोंगरार वचून पावून जाल्ल्यान जेजूचें आंगवस्त्र काडल्या उपरांत ताका कुर्सांवच्या पयलें रक्तामळ बरसिल्लो वायन शिपायांनी जेजूक दिलो जेजून घेतलो ना तो वायन सडावो तो खुर्सार मारच्या हर एकल्याक ते दिताले कित्याक ते एका रितीचे अनस्थेशिया आसले बरी दूख उणी करूंक पूण जेजून घेतले ना ते दूख संपूर्ण रितीन तो घेवंक आशिल्लो पूण ताच्या उपरांत ताका खुर्सायल्या उपरांत तो बोब मारता म्हाका ताण लागल्या आमी खाली एक सैमीक कुडीची तान म्हणून आमी चिंता जाल्यार भोवशे आमी सूख करता असो अर्थ न्हय ताका जेजूक कुडीन तान लागो ना म्हणून खंडी जावन तान लागल्या ताका खंडी जावन लागल्या कित्याक जायते रगत आदल्या दिसा धांवण शिपायांचे मार खावन आनी उपरांत ह्या कुर्सा पंदा पडोवन जायते रगत वळ्ळां आनी तान खंडीत जावन लागल्या पूण खाली ही सैमीक तान न्हय जायत्या सांत संतींनी पवित्र सभेच्या दोतोरांनी मलगड्यांनी ह्या विशयांत उल्लेख केल्ले आसा आमचो आदलो पापसाहेब बेनेडिक्तो 16वो आपल्या एका पुस्तकांत जिजस ऑफ नॅझरेथ म्हणलें पुस्तक जेजूचो निमाणो हप्तो जेजूचे निमाणे 7 दीस ह्या पुस्तकांत तो उल्लेख करता आनी म्हणटा ही तान खाली हांव पयलें वाचतां आनी उपरांत तसो मोठ्यान एक नियाळ करूंक आशेता इसाया प्रवादीचें ग्रंथ 5व्या अध्यायांत इसाया प्रवादी एक गीत गायता इस्रायलाची परिगत नियाळचे तसलें एक गीत इसाया प्रवादी 5व्या अध्यायांत तो गायता आनी तें गीत अशें आसा म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता ताच्या दाका मोळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो तांचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली तो मोळो ताका दाखो दितलो म्हणून तो आशेवन रावलो पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो दळभरांच्या सर्वेस्पराचो दाखा मोळोचो इस्रायलाच्या घरांनी
आनी जुदासो लोकूस ताचे अपुरबायेचें जड. तो न्यायनितीची आशा धरून रावलो, पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तपात. तो प्रामाणीकपणाची आशा धरून रावलो, पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. भाऊ न्ही भयणीनो, हें कनेक्शन उल्लेख करून पापा बेनेडिक्ट अशें बरयता. Just as Isaiah's song portrays God's suffering over his people in a way that far transcends the historical moment, so too the scene at the cross far transcends the hour of Jesus' death. म्हणजे जें थंय इसाया प्रवादितान गीत गायता तें त्या एका घडीताक तांच्या त्या संदर्भाक मात लक्ती जाल्लें न्ही, तें ताच्या पयलें आनी तशेंच ताच्या उपरांत मनशाचें अनुपकारपण देवा थंय तें वर्णिता. तशेंच जें कितें कुर्सार तें घडलें जेजूचें मरण, तें खाली त्या घडयेचें मात न्ही, ताच्या पुर्वी आनी ताच्या उपरांत आजून म्हणसर लक्ती जावचें आसलें. इट्स नॉट ओन्ली इज्रायल बट द चर्च. It is we ourselves who repeatedly respond to God's bountiful love with vinegar, with a sour heart that is unable to perceive God's love. इस्रायल मात्र न्ही, सगळी इस्गर्ज माता आमी त्या देवाच्या मोगाक आंबोट प्रतिक्रिया दिवची आसली. With a sour heart that is unable to perceive God's love. आंबोट जाल्लें या कोडू जाल्लें काळीज देवाच्या मोगाक स्पंदन करूंक सकनासतना जेजू ताणें येता. द क्राय ऑफ जीसस इज एड्रेस्ड टू एवरी सिंगल वन ऑफ अस. म्हाका ताण लागल्या ती जेजूची बोब आमा हर एकल्या खातीर, आमा हर एकल्याक म्हणटा बापा. भाऊ आनी भयणीनो, जेजूचें ल्हानफूल तेरेस येवच्या वर्सा तिका सांतीन म्हण परगटून 100 वर्सां जाल्लें दिसलें संभ्रम आमी चलयताले हांव. ती ह्या जेजूच्या ताणे विशयान उल्लेख करून म्हणटा, हर एका पातक्या खातीर, देवातावन पयस गेल्ल्या खातीर ताची ताण आजुनूय आसा. आनी ती ताची ताण भागोवचे खातीर हांव म्हजें संपूर्ण जिवीत खर्चितली. देखून 2 संती तिणें केल्यो. पयल्यान मिसांव काम करच्या, प्रत्येक जावन मिसांव काम करच्या. हर एका याजका पासून तिणें केल्लें हर एक ल्हान काम, हर एक कश्ट संकश्ट तिणें समर्पिलें. आनी दुसऱ्यान अनुभवर त्यांच्या कन्वर्टर जावचे पासत त्या वरवीं जेजूची ताण भागोवंक तिणें प्रयत्न केला. आनी ह्या खातीर तिका मिसांवाची पात्रोण, सहपात्रोण सान फ्रांसीस सावेरा सांगता घेतला. भाऊ आनी भयणीनो, कुर्साचो सांजो हांव खर्मेलीत वड्डेंतलो महान सांत तो म्हणटा, लव इज रिपेड बाय लव एलोन. मोगान मात्र फारीक करूंक साध्य. जें कितें सोम्यान खुर्सार म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर केलां, आमी फारीक करूंक शकना. खाली मोगान मात्र ताका स्पंदन करूंक शकता. आनी ह्या खातीर आयचो दीस देवाच्या अपरिमीत मोगा विशांत नियाळ करून मोगाचे व्यक्ती जावंक, जशें जेजून कुर्सात अनुभव म्हटली, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनात, तशेंच आमच्या जिवितांत हे आमचे वयर अपराध केल्ल्यांक, आमचे वयर सूख केल्ल्यांक तशेंच सांगूंक आपोवणें. जर तें आपोवणें हांव घेना, जर तें आपोवणें तें म्हजें वर्तें आपोवणें म्हणून स्विकार करिना, तर भविश्य हांव सुकून पडटा. आयच्या ह्या लितुर्जेत हांव न्हू त्या कुर्सात हांव तें बोळ जोडून घेवया. म्हाका आनी तुका आसचें आपोवणें तें. पयल्यान तो क्रिस्ताचो मोग आमच्या थंय जिरोवंक सोडचो. देखून जें रूप जर आमच्या मोतींत आसा, देवा विशयांतलें कठोर देव, शिक्षा दिवचो तसलो देव आमकां ताच्या कुशे पासत आमकां मुठी भितर हाडून आमकां चिड्डून तसलो जर तसलें आसा तर तें रूप आमी नाश करूंक फावो. आमच्या पासत संपूर्ण जावन खाली केल्लो देव त्या कुर्सार संपूर्ण जावन आपणाचें मुखामळ उगडाप करता म्हणून जाणा जावन त्या देवाक आमचे थंय वस्ती करूंक सोडूंक फावो. परिणाम जावन जो उपदेश जेजून निमाण्या जेवणा वेळार दिल्लो, एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता.
जसो हांवें तुमचो केलो तसो एकामेकाचो मोग करा. तो उपादेश पाळूंक आमी पेसाडचे. हे बेसांव मातसो मेस्तांक फोगोस. आयच्या देवस्तुतेचो दुसरो भाग संभ्रमीक प्रार्थना. सुमार 10 प्रार्थना आसात. आज देवाचे व्हडये कृपेचो दीस. देवापण आनी देवा पुता जेजून एकवटान कुर्सार आपलो प्राण अर्पिल्ल्या बागे दिसा पवी सभा सगळ्या संवसाराच्या विविध गरजां पासून संभ्रमीक तरान मागता. सुरवेर हे जग आमी माग जाय जाल्ले ते साव उसारता. उपरांत मावणपणी त्या सवां खातीर मागूंक आमकां उलो दिता. आनी निमाणे व्हडा थाळ्यान त्या सवां पासून मागता. तर आतां उबी रावन ह्या जागान दाखोवन दिल्ल्या इराद्यां खातीर काळजातावन बापाक उलो मारया. पवित्र सभे पासून प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाच्या पवी सभे पासून प्रार्थुया. अख्ख्या पृथ्वीचेर आमच्या पवी सभेक शांतीचे आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबनासतना वाखणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सरस्परा बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर पदवेदरा शासनाच्या देवा जेजू सवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी गेली. अख्खे पृथ्वीचे विस्तारिल्ले तुजे पवी सभेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भगवंत पापा पासून आतां आमी मागुया. आमी फ्रांसीस आमच्या भगवंत पापा पासून धर्मदूताच्या वर्गांत अख्ख्या पवी सभेचो बापोय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणे सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दे म्हूण आमच्या सर्वेस्वरा बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. अगणित जनवायच्या आनी सौर बलिश्ट देवा भगवान पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भगवान बापांचेर अख्खे पवी सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भगवान बापान आपल्या जानवायेच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मध्ये धीरादीक तांडेला बरी थिरायेन सुंकाण धरून थिका फुडें व्हरूंक आनी बोवरो गोळीक कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोवंक आनी चलोवंक आनी तांचे बसत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवडान आनी तिरान तांकां बर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गा पासून मागोया आमी सर्व धर्म मुनियराच्या वर्ग आनी भावार्थ्यां पासून
पिटर पावल आमच्या घोवळी बापाक आनी सोमेस घोवळी बापाक, याजकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मुनियरांक, सगळ्या भावार्थ्या बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागोया. प्रार्थुया. सरपदरा आनी ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवीं जेजूची अख्खी गुडार्थ खोड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सांद्या बसोत म्हणजे आमा समेस्तां बसोत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ख्रिस्त धर्माच्या नव्या आशिसां पासोत. आतां मागोया आमी आमच्या ख्रिस्त धर्माच्या नव्या आशिसां पासोत. भावाताची सतां मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पातकां भोगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागोया. प्रार्थुया. सरपदरा आनी ससनाच्या देवा, तुजे पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवन तयार जाल्ल्या आमच्या नव्या शिश्यांची गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ चडय. आनी पवित्र स्नानाचे जरेन नवो जल्म दिव तांकांय तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ख्रिस्ती परजेच्या एकवटा पासोत मागोया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावा दवरतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणी पासोत काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपल्या एकच पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागोया. प्रार्थुया. सरपदरा आनी ससनाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तो एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तो एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थेर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जुदेवा पासोत आतां मागोया आमी आमच्या जुदेव भावा भयणी पासोत देवाची विसलेली पोरसां जावन तांणी सर पोरसां मदें देवाचें उतार पयिल्लें आयकल्लें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केल्लो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासीपणान वळखून ताका विश्वासी रावूंक आनी ताचे बसोन्यो संपूर्णायन बगोवंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागोया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संततीक तुवें बसवणें केले देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक बसयलेल्या सोडोनदराक वळखोंक
आनी ताचे वरी बसायलेलें दायज भोगोंक पावय ह्या आमचे मागणे दयेन आयकोन घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत मागोया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंदार म्हूण ओळखून घेनात तांचे पासत देवा नेमलेल्या एकच सोडवंदाराक मानून घेवं आनी सोडवण्याची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागोया. प्रार्थुया सरपोदेदर आनी ससनाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर बावार दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तांकां वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचो गोठ संपूर्णायन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाची खरे साक्षी आमकां कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत आतां मागोया आमी देवाक वळखनात त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागोया. प्रार्थुया सरपोदेदर आनी ससनाच्या देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तो मेळ्ळो म्हणटच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचल्याय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखोंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्यास खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. राज करबऱ्या बसत मागोया आमी हर एक देशाच्या राज करबऱ्या पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळोवंक आनी ह्या भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडय आनी तांच्यो खुश्यो घट कर म्हूण बापा लागीं मागोया. प्रार्थुया सरपोदेदर आनी ससनाच्या देवा सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांची हक्कां तुज्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राज्य कारभारांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. तुजे कृपेन तांकां राजकारभारां घाल. देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्याक हक मेळोंक हे आमचे मागणे बळेपणान आयकोन घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तरतरच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत आतां मागोया आमी तरतरच्या वायटाक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या असत्यांतली निवार म्हणून पत्क्याक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हणून सर तराचो सांकली आनी बांदपास मोडून उडय म्हणून बुकेल्यांक खानजेवान पिडेसांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हणून पैनाऱ्यांक वाटेर राखून परदेशांत आपापल्या मायगांवांत आनी मोरणाच्या तनीर आसलेल्या सर्गाच्या राजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागोया.
प्रार्थुया सरपोतेदर आनी सासनाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्टतल्यांची तूं घटाय सतारांच्या कश्टांनी विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्याक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव अशें तुजे दयाळाची कनवळ्याच्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकोन बुजवण आनी संतोश ती भोगोंक पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तिसरो भाग कुर्साचो नामान. कुरीस दुदेवांक एक अडकल आनी हेर जातीच्यांक एक पिशेंपण. तरी पूण देवाचे आपोवणे लाभलेल्यांक दुदेवांक तशे हेर जातीच्यांक तो देवाची समर्थी आनी देवाची जनवय. जेजून कुर्सार मेळ्ळ्या तवळतावन आत्मनाचे हातेर जावन आसलो कुरीस आमच्या चडवणेचे बोंदेर जाला. म्हाका धरणीरतावन उंच उबारल्या तवळ सर मनशांक म्हजे थंय हांव व्हरतलो म्हणलें जेजून कुरीस जैताचे निशाणी जेजूचे सिंहासन. दंपुल्लो कुरीस आतां याजक संभ्रमाण पुरुशांवर वेदीक हाडटले. वेदी मुखार प्रधान याजक कुर्साचो एकेकेच भाग उक्त करतलो आनी आपले रुकड कुर्साचे ताचेर उमकाळ्ळो संवसाराचो सडवंदार म्हूण 3 बोटी गायतले. तवळ येया नमस्कार करुया म्हूण गावन आमी आमची तकली बगावन कुर्साक मान करचो. हे कुर्साचे रोकाण ताचेर उमकाळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार. नमस्कार करूया. हे कुर्साचे रोकाण ताचेर उमकाळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार. नमस्कार करूया. हे कुर्साचे रोकाण ताचेर उमकाळ्ळा संवसाराचो सोडवंदार. नमस्कार करूया. आतां 3 सुवात्यांनी कुरीस आराधनाक दवरतले. हांगा 2 कडेन मुखल्यान आनी एक थंय फाटल्यान
व्हडा भक्तीपणान आनी शिस्तेन आमी मुखार सरून कुर्साक नामान करया. उगडास दवरा. आतां जमो जाल्ले इजमोल बुकेन आनी पिडेन वळवळच्या लोकां खातीर इगर्ज मातेन आदी घेतिल्ल्या बऱ्या कामाक वेतले. तुमच्या करेजमाचो तुमचो सॅक्रिफीस ह्या बऱ्या कामाक दिवंक उदार जायात. Adão Baldo, Parzalo.
शेळी भेटयता सर्वागे येवन त्रिएक देवा वैभवानी महिमा जावं बापा पुता पवित्र आत्म्या समासमी नावार्ता देगाच्या त्या सदैव नावा नित्यकाळी प्रसिद्धा कल्वारीची तळवे खुर्साची ती सावळे मेज मांडला बापान पुताच्या लग्नाक आयबनातले शेळी आपल्या मरणा भली तून आपले पतीने बसयला जेवणा बाग मुझे के देवो Jesus mi porche to mujhe ani hau tache skati chimche bag mujhe ke devorte Jesus mi porche ani hau tace skati chimche Balvartaci dive सदा दोरून जीवे या मी लग्ना होरे दासंगी आपुण्याक दिंपाळो नेसून कुरपेशेलो बसया आमी जेवणा होरे ताला
चवथो भाग पवित्र प्रसादाची रीत. आता क्रिस्त प्रसादाची रीत चलतली. संसाराच्या सडवणे पासत कुर्सार मोडलेली आपली कूड आणि वरयलेले आपले रगत उंड्या वायनाच्या रुपार आमचे आत्मे काणपिवण जावन जेजू आमकां दिता. येवकरिस्तांतल्या जेजूक सेवताना आमी ताच्या कश्ट मरणांत वांटेली जाता. आज जेजूच्या मरणाचो दीस जाल्ल्यान येवकरिस्त भेटयनात, पूण काल जेजून येवकरिस्त घडलेल्या दिसा कॉन्सेक्रार केल्लो येवकरिस्त आतां आल्तारेक हाडटले आनी क्रिस्त प्रसादाची रीत चलतली. माऊणपणी ध्यान करून क्रिस्ताक आमचे थंय घेवंक आमकां तयार करया. दयकन उबी रावा. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು. स्वयं सेवकांनी मुखार येवन याजकांक तांच्या जाग्याक आपण व्हरचें.
खुर्सा दुखीन बागजावन आपणाचो मोग आमचे थंय दाखयलो. तोच जेजू म्हाका आनी तुका ताच्या करण्यांनी सोबदांनी दाखोवंक येवकरिस्त रुपी काळजांत आयला. थोडो वेळ हे जेजूचो संगतपण जेजूचें हाजीरपण आमचे थंय बघया. आमोलीक पवित्र कृपेची घडी ही. सरपोदेदराने शासनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भगेवन मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दय करून बसा. भोवन न्ही भणिनो, आज निमाणो शुक्रार, पास्काच्या त्रिदुमेचो दुसरो दीस. हो दीस भक्तीपणी आचरूंक या बाळूक जेजूच्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आयचे सकाळीं हांगसर 4 पावटी खुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आसलें. 2 पावटी कोंकणींत, एक पावटी इंग्लिशांत आनी कन्नडांत. ह्या 4 नियाळाक गुडो बोर्न आनी श्रायन बोर्न बोवाडती आसलें पळयतना व्हड संतोश जालो. आमचो बोवार्थ जिवाळ दवरच्याक आनी ह्या पास्काच्या त्रिदुमाचो भरपूर फायदो जोडच्याक आमी हर एकली प्रामाणीक प्रयत्न करता म्हूण हातून स्पश्ट जाता. खंडीत जावन खुर्सायल्ल्या जेजूची उतरां आयच्या दिसाच तूं म्हजे संगी परंदामान आसतलोय आमचें तें नेस जावं. जेजून ताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाद्वारे जोडलेलें परंदाम आमचें कर्ण घेवंक आमचें प्रयत्न निरंतर चालू आसूं. तुमकां सुमेस्तांक आतां परतून ह्या संजेच्या वेळा काळे न्हेसून व्हड संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां आमी कर्मेलीत फ्राद परत्यान शाबास म्हणटा. आयच्या दिसाच्या खुर्साच्या वाटेच्या नियाळ्या वेळार शिस्त आनी भक्त सांबाळूंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक
तशें हांगासर कदेलां मांडूंक मजत दिल्ल्या मोगाच्यांक आमचे दिनवास. आज कदेलां काडची नाकात, आसा तशींच आसूं. आयच्या ह्या सेरेमनीचे प्रधान याजक मनदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा आनी आयच्या मिस्तेरा विशीं आपुरबायेचो नियाळ दिल्ले मनदीक बाब दीप फेर्नांद, तुमचे नांवी तांकां आनी सा भेटोवणी केल्ल्या कोविंताच्या सर्व याजकांक तुमचे नांवी दिनवास. फाल्यां पास्काच्या त्रिदुमेचो तिसरो दीस आनी शिखर उजो बेंजार देवाच्या उतराची परगटणी, पवित्र स्नानाच्या बसवण्याचे नवीकरण आनी येवकरिस्त. आमी फाल्यांच्या दिसा संभ्रमचे मिस्तेर हे. ही पास्काच्या जागरणेची पवित्र रात हांगासर सांजेच्या 7 वरार सुरवात जाता. तुमी येताना वाती हाडून येवचें, मेण कदेला वयर गळनातले बरी जागृतकाय सांबाळची. आयच्या सेरेमनीक संपणी आसची ना, खंतार वा निमाणें बेसांव ना आनी आमचें मौन मुखारून वेता. आज आमी संभ्रमलेलो मिस्तेर इतलो ग्रेस्त की आमी सगळ्यांनी मौन आनी ध्यानांत खासकेन तो नियाळचो. त्या देखून तुमचे लागीं विनंती करता, आमी सगळ्यां सोमयाच्या पुनर्जिवनपणाक राखून रावतना ह्या निमाण्या शुक्रारा दीस जेजू आमच्या सोमयान आपणाचो प्राण अर्पण केल्लो आमचो मोग आमी नियाळया. आतां सेरेमनी संपतच त्याच मौनाच्या स्पिरितान आमी सगळ्यांनी पाटयेवचें. आज सकाळीं हांगासर 6:30 वरार पवित्र सभेचें मागणें आसलें. ताका तुमी जायत्यांनी श्रायनफूल भाग घेतलो. पळोवन वर्ती दादोसकाय भोगली. पवित्र सभेचें मागणें म्हळ्यार पवित्र सभेचें अधिकृत मागणें. तातूंत पवित्र पुस्तकांतलीं किर्तनां आसात, देवाचें उतर आसा, विनवण्यो आसात. हर एक आयतारा सांजेच्या 7:30 वरार आमी तें हांगासर मागता. फाल्यां सकाळीं आमी तें सकाळींच्या 7 वरार मागतल्या. तुमी येया. ही एक पास्काच्या जागरणेक आमी करची एक निमाणी आनी आपुरबायेची तयारी जातली. ते मागणें चड लांब ना, केवळ 30 मिनटां. फेस्ताच्या तयारेच्या मदें हो एक अर्दो घंटो मागण्यांत आमी सांगात करचोया. उडास दवरा. फाल्यां सकाळींच्या 7 वरार. देव बरें करूं. उबी रावात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाच्या भक्तीपणान उगडास केला. तर तिचेर सुभामपणाची तुजो आशिर्वाद पडो. तिका तुजें बक्षणें पावो जावं आनी बुजवण मेळो. तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान तिरपणान चलोन सासणाचे सूख ती भोगूंक पावो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.